बाबांनो, भयणीनो, भुरग्यांनो, बाळक जेजूच्या भक्तिकानो, म्हाका एक समस्या आसा मागण्यांत. आय हॅव ए प्रॉब्लेम विथ प्रेयर. एक न्हय, जायते आसात. व्हडलें प्रॉब्लेम खालें म्हणल्यार हांव मागण्यांत तितलो बरो ना. आय एम नॉट व्हेरी गूड ॲट प्रेयर. म्हाका सांगतात की मागणें म्हणल्यार कितें. ह्या जग जावनी मागण्यांत तितलो बरो ना. 13 वर्सां शिकोवनी, 500 वर्सांचो ह्या जग जियेवनी तितलो बरो ना. सांगतात की म्हाका मागणें म्हणल्यार कितें. तुमचे प्रमाणे कोण सांगता? देवा लागीं आनी आमचे लागीं आसचो संबंद मागणे. वैगी संबंद आसा गी आमच्या मागण्यांत. कोटेशन की नाही, तुमचे प्रमाणे मागणे म्हळ्यार कितें म्हाका जाय. संबंद दवरता गी मागण्यान नियाळ करया. दुसरी सांगा. देवा लागीं. व्हेरी गुड. उलयता गी. तितलें केल्यार म्हजे सर हांव गरज ना. आनी देवाच्या संगातपणांत रावचें. वय हें सगळें सारकें बाबा आनी भयणीनो. देवा कडेन संबंद दवरचो, देवा कडेन उलोवचें, देवा कडेन सांगातपणान रावचें. ऑल रायट, सगळें सारकें. पूण प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार जेजू म्हणटा मागा आनी तुमकां मेळटलें. एस्टरिस्क ना, कंडिशन्स नात. बाय वन गेट वन फ्री म्हणटा आसतना धाकटो एक मार्क आसता, पळयलां तुमी. तातूंत कितें आसता? कंडिशन्स एप्लाय. एडवर्टायजमेंट येतना इन्शुरन्साचें जावंक पुरो या फिनान्साचें जावंक पुरो, लास्टाक फास्ट उलयतात. काले म्हूण समजना, पूण दोज आर द कंडिशन्स. हांगासर बायबल पवित्र पुस्तक ओपन करून पळया. मागा आनी तुमकां मेळटलें. आस्क अँड इट शाल बी गिवन टू यू म्हणून आसा इंग्लिशान. इट कितें तें इट तें सांगोना. एस्टरिस्क मार्क ना, कंडिशन्स नात. मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. म्हजो समस्या कितें हांगासर? हांव चिंता हांवें मागचें तें सारकें ना. कित्याक मागिल्लें म्हाका सगळें मेळोंक ना. तुमकां मेळ्ळां गे? तुमकां मेळ्ळां गे? तर मागणें कळीत ना. पवित्र पुस्तक कितें सांगता? मागा आनी तुमकां मेळटलें. तर मागिल्लें कित्याक मेळोना? सांगलां गे तशें. जेजू म्हणटा मागा आनी तुमकां मेळटलें. म्हजे कुशे प्रमाणे म्हाका जाय जाल्यार मात तशें सांगलां गी. जायते फावटी म्हाका बगता. कित्याक म्हळ्यार एक मागतलो थंय आसा मार्गादेगेर, थंयसर बसतात आनी जायते फावटी म्हणटा दिनाकात, पयशे दिनाकात. जायते फावटी हांगा एनावन्स केलां वय मू. आनी त्या मागतल्याक पळयत आसतना आमकां बगता हात ना, पांय नात, या कितें ऑपरेशन जालां तें सगळें जालां. तुका बगता तुमचें वेव लेंथ मॅच जाता आनी बगता म्हजे सारक्यात 10 रुपये दिया. आनी आमकां तांकां मागिल्लें मेळटा. हें गी मागणें. हांवें तशेंच मागलां जेजू लागीं, म्हाका मेळोना. देवाक म्हजे वयर बिरमोद दिसना गाय. कितें तें मागचें? एक धाकटुलो भुरगो डॅडी कडेन विचारता या मम्मी कडेन विचारता, मागता, मेळना. रडता, जोरान रडटा, हट्ट करता. थंय हांगा वचून हात पांय बडयता. मेळटा की मेळना? मेळटा. किरकिरी रावय, रडोवचें रावय, मेळटा. हांवें तशेंच देवा लागीं मागलां, जेजू लागीं मागलां. रडोवन हांगासर सरपडटात तुमी दोनीय कुशीन वचून. थंयसर जावंक पुरो. आजुनी तीं दुकान गळोवन आसात. मागणें. मागा आनी तुमी घेतल्यात. हो समस्या बाबा आनी भयणी. म्हाका समजना
हांवें मागिल्लें कित्याक म्हाका मेळ्ळें ना. जायतीं जाणां आमी दुकान गळयता, फादर मागता, फादर दीस रात मागता, फादर आतां सगळो दीस टीव्ही ऑन दवरून ऑनलायन मीस पळयता, फादर नाच जर बॅनराचें आराधन नोवेन आमगेर चलता, तुमगेर चलता वय मू हें सगळें पळयता. खंयसर रितीर आसा तें पळयता. खंय हर एका दिसा म्हणलें बरी थंय हांगा पोवन शेताक येता आमी जाल्यार फादर म्हाका बघता म्हजें आनी देवाचो संबंद सारको ना, कित्याक मागल्लें म्हाका मेळटेत ना. कित्या खातीर जावंक बरो? इतलीं दुकां गळयता फादर, इतले कस येतात फादर. हांवूच गी म्हजेंच जिवीत गी, म्हजेंच कुटाम गी, एका फाटल्यान एक प्रॉब्लेम येवन आसात फादर. हें कित्या अशें घडटा? हांवें मागल्लें पावना गी, आनी कितलें मागी जाय फादर? समस्या इतलोच म्हज्या मागण्यांत एक प्रॉब्लेम आसा म्हज्या. ते कितें तें म्हणलें समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी. तर प्रॉब्लेम कितें? पेद्रून बरयल्ल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 7 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. सगळो हुस्को कोणाचेर सोडा? देवाचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. तेंच आमी करनासा. सगळो आमचो हुस्को कोणाचेर सोडूंक प्रयत्न करता? त्या जेजूचेर सोडूंक प्रयत्न करता. तरी आमची जतन घेवची आमकां दिसून येतेत ना. समस्या कितें? कितें कावजिनी आसल्यार, कितें अनवर आसल्यार, कितें समस्या आसल्यार ताका दिव्येत. कित्या बाबा आनी भयणी आमी समजून घेवंक जाय. तो जावन आसा देव हो संवसार चलोवचो. तो जावन आसा देव बिलियन लोक आसल्यार तुका आनी म्हाका वळखूंचो. पूण जायते पटी कितें घडटा? तो म्हाका वळखना म्हूण आमी चिंताव आनी अन्य देवा लागीं येता. एकच परत आनी परत आमी हर एकले याजकांगाचे सांगूंक आशेता, उडास दवरा. खंयसर येताना उगडास दवरा. तुमचे खातीर कोण मेल्लो? तुमी येतात तो तुमचे खातीर मेला. या बसल्यात न्ही हांगासर मुखार एकलो कुर्सा रूम काडटाने, तो तुमचे खातीर मेला. नाडो बांदल्यार, कुवाळे बांदल्यार, नाल्ल बांदल्यार, गोंगोम काळयल्यार तुमकां तर मागणें आयकता म्हणलें बगतात जाल्यार हांगासर हाचे मुखार रावून कुर्सा रूम काडल्या जेजू कडेन मागून करस आमी जायतो सॅक्रिफीस करन कांय जावचें ना. देखून मागणें म्हळ्यार कितें बाबा आनी भयणी? मागणें म्हळ्यार एकच, तो तुमची जतन घेता. ही कॅर्स फॉर यू. दुसरें कोणूच न्हय. हें आमकां कळीत आसा. जल्माल येतावन आज मुसोर कोण आमची जतन घेवन आसा? आमची पातयेनी आमचो भावार्थ आमकां सांगता तो एकलोच जेजू. ताचे लागीं या, पयलें आमी ताचे लागीं या. देखून उडास दवरया. गॉड इज नॉट डिफरंट. तुका एकलो देव आनी एकल्याक आनी एकलो देव, ताका एकलो म्हाका एकलो ना. देव कठोर सैत न्हय. ही हॅज कंपॅशन ऑन हीज चिल्ड्रन. उडास दवरूंक जाय बाबा आनी भयणी. हाच्या की वर्तो मोग आमकां देवान दिवंक साध्य ना. हें केन्ना जाता जेन्ना आमी आनी एका मनशाचें उणेपण समजतना. जर एकलो मनीस कश्टोन आसा, म्हाका समजूंक जाय ते कश्ट देवान म्हाका दिवनान न्हय. आनी एकलो अवचीत अवघडांत संपडलो, हांव बऱ्या भशेन शाबितायेन ड्रायव्हिंग करनासा, देवाक अर्घां दिवंक जाय. वाय? ही कॅर्स. तशें म्हणटाना आनी एकल्याक वायट जाय म्हणून न्हय. तुका देवान जिवितान इतलें बरें केलां, तें बरेंपण आमी हेरांक आमी दिवंक जाय आनी आमी वांटून घेवंक जाय. त्या देखून परतुनी प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणलें मस्त बरें दिसता. मागले तक्षण मेळटा म्हणलें बघता आमकां कळीत आसा. कुलचा सिम म्हणटाना ओपन जाता. नंतर तें अल्लाउद्दीन दीप आसा. सांगले तक्षण ह्या इल्लें गस्टिल्यार पुरो जाय जाल्लें भायर येता म्हूण आमी पळयलां. आमी हें संचिंचें आमच्या भावार्थान देवाक इल्लें गस्टिया, इल्लें डिमांड करया.
मेळटा म्हूण आमी चिंताव मेळनातले ते दळा सोंड सोडटाव तर आमचें मागणें कशें आसूंक जाय 2 या 3 पॉयंटांनी सांगता अखेर करता पयल्यान पयलें आमी उगडास दवरूंक जाय बाबा आनी भयणी रिमायंड युअर सेल्फ दॅट यू आर प्रेयिंग टू गॉड कितें तें आमकांच आमी वळखून घेवंक जाय आमी कोणा लागीं मागून आसाव कोणा लागीं देवा लागीं हें गरजेचें जायते पटी आमकां बघता मागणें करता आसतना ह्या उक्त्यान आमी जमते वेळा मागणें करता आसतना कितें आमच्या मोतींत एक याजक जावन या लायक जावन तुमी जावंक पुरो आमच्या मोतीन कितें म्हजे शब्द बरे आसाचे आनी एकल्याक लायक जायचे पसंद जायचे सारकें गी शर्मावन दिता आसतना बरो शर्मावन दिचे मीस जाल्या उपरांत सकड्यान येवन म्हणाचे फादर बरो जाला नियाळ आनी ह्या खातीर बऱ्यांतले बरे शब्द बऱ्यांतल्यो बऱ्यो काणयो घेवन शर्मावन दिता जाल्यार मागण्यांत हें चलना कित्याक मागणें आमी जें करता आनी एकल्या खातीर न्हय मागणें जें कितें करता तुमी सांगिल्ले भाशेन त्या देवा लागीं संबंद दवरच्याक उलोवच्याक फॉर एग्जाम्पल घोव बायले कडेन उलयता आसतना शो करूंक उलयता गी या प्रिपेर करून उलयता गी संबंद जर तुमी देवा लागीं संबंद आसा म्हणलें जाल्यार आज देवा लागीं बेश्टेंच उलोवंक जायचें आसलें तुमकां या म्हाका उलयता आसतना सळवळेन उलोवंक जायचें आसलें त्या देखून मागण्यांत आमी उडास दवरूंक जाय कोणाय खातीर दाखोवचे खातीर कोणायक आमी कशी आसा म्हूण सांगचे खातीर मागणें करिना मागणें म्हणलो शब्द जावन आसा संबंद त्या देवा लागीं उलयता आसतना फ्री बऱ्यान उलोवचें देवा लागीं उलोवचें कोणा कडेन मागोन आसाव त्या देवा लागीं आमी मागोन आसाव त्या देखून इम्प्रेस करचें नाका कोणीय सांगचें नाका केल्लें बरें जालें मागणें तुवें शब्द बरें आसलें ना केल्लें तें मागणें एक मेट देवाक लागीं वचून दी विशय इतलेंच मागल्लेंच पिडागून जायचंय म्हण ना मागल्लेंच तकली पडापड पयस जायचंय म्हण ना मागल्लेंच कोर्टांत आसली केस न पयस जायचंय म्हण ना पूण मागल्लेंच सरकीच्या कुडांत तुमचो जागो खात्री जायचंय कित्याक म्हळ्यार कोणूच ह्या संवसारांत ससनाक जियोंक येवंक ना बाबा आनी भयणी ताणें एकच म्हणलें सरकी तुमकां एक कूड तयार करता तितलेंच तें जावन आसा मागणें जेजू देवा लागीं मागता आसतना कितें संवसारी विशयान ताणें मागोवंक ना तुजी खुशी जावं बापा म्हणलें त्या देखून उगडास दवरया आमी मागणें करता आसतना आमची प्रायोरिटी कितें जायते पती आमी मागण्यांत आमचो वेळ करशीत आसतना विचारचें आसा सांगचें आसा हांव अर्दो घंटो मागण्यांत करशिल्लो हांव 1 वर मागण्यांत बसली फादर कितलो वेळ मागण्यांत हांवें करचेची कितलो वेळ हांगासर समजून घेवंक जाय प्रायोरिटी दुसऱ्या संगतीक येता लायफांत तांच्या मदें इल्लोसो टायम पिल्ड स्क्वीज करून आमी मागण्याक दिता संबंदांत आसतना आमी वेळ पळयता गी एका आमच्याच कुटुंबाच्या भुरग्यांक पार्काक आपण व्हरतना घडयेटीन टायम पळयता गी ह्या भुरग्यांनी खेळचें पळोवन आमकां संतोश जाता ताचेर आमकां दादोसकाय सारकें गी समजता गी प्रायोरिटी जर देवाक दिता दुसऱ्यो प्रायोरिटी कितें जिविताच्यो आसात त्यो सायड लायन जातात हांव पळयना कितलो वेळ जालो आयच्या मिसाचो जर तर नीज संबंद दवरूंक आमी आयल्या ती प्रायोरिटी आमी समजून घेवंक जाय देखून मावून रावूंक जाय संबंद आमी वाडोवंक जाय देव कितें आमच्या लागीं उलोवंक आशेता आमी कितें सांगूंक आशेता एका फ्रेंडशिपांत वचूंक जाय जायते सांत सांतिनो ह्या विशयान सांगतात बाबा आनी भयणी त्या स्टेजीक पावूंक जायतो वेळ आसा तुमकांय म्हाकाय कित्याक तितलो सॅक्रिफायस आमी करूंक आसा संवसारी संगतीन बुडोवन आसल्यार त्या मट्टाक पावूंक जायतो वेळ लागतलो दुसऱ्यान टेल गॉड वॉट एवर यू वॉन्ट
इतलें सांगता जेजू, मागा आनी तुमकां मेळटलें. जें कितें तुमकां जाय तें देवा लागीं सांगा. एक भुरगो, एक भुरगें, एक धाकटुलो चेडको या चेडूं बापाय लागीं दुसरें कितेंच चिंतिना, दीत गी दिना गी कांय चिंतिना. कितलें कॉस्टली, कितलें चीप दिवंक जाता गी लागी तेंय चिंतिना. बगार आपणाक आशा भोगता, डॅडी कडेन सांगता, मामा डॅडा म्हाका हें जाय. वैमू सारकें न्ही? मागा आनी तुमी घेतल्या. त्या बाबतान जर तुमी मागतात, तुमकां आनी हेरांक सगळें कळीत आसा हें मागा आनी तुमकां खंडीत जावन मेळटलें. तिसऱ्यान यूज सिंपल मोड ऑफ प्रेयर. तें कितें? फॉलो जिजस. जेन्ना शिसे सारतात आमकां मागोवंक शिकय. जेजू म्हणटा इतलेंच म्हणा तुमी. खंयचें तें मागणें? आमच्या बापा श्रीगींच्या तुजें नांव पवित्र. धाकटुलें मागणें, शॉर्ट प्रेयर, 20 मिनटां भितर मागणें अखेर जाता. धाकटुलें 2 वर्सांचें भुरगें सयत सुडाळेन ही उतरां सांगूंक शकता. आनी जर तर हे मागणें बापा आनी भयणी तुवें आनी हांवें व्हडा भक्तीन समजून येन बापार्थान मागलें जाल्यार हेंच मागणें व्हडलें जाता. कित्याक? ही केअर्स फॉर यू. देव आमचो मोग करता. एक उडासतोरा मागिनासतना, तितलो व्हड संबंद दवरनासतना, तितली व्हड सळावळ नासतना सयत देवान आमकां इतलें दिलां जाल्यार तुका आनी म्हाका मागल्यार दिना गाय. सारके रितीन संबंद दवरल्यार तो आमकां मेळना गाय. ताचे कडेन आमी उलयल्या जाल्यार आमचे लागीं उलयना गाय. खंडीत जातलें. पूण आमचें मागणें तें सावांगी. आमचें मागणें केवल आमच्यो गरजो गी. आमचें मागणें केवल आमचे समस्ये गी. या ताचे लागीं एक बरो संबंद. आमेन.